नमस्कार, पळय प्रुडंट खबरो। पर्रीकाराचो सोपूतविधी मंगळारा सांजे गोवा फॉरवर्ड मगो बीजेपीचे दरेकी दोग अपक्ष रोहन गोविंद गावडे मेळून सध्या 8 मंत्री विश्वासमत फुडल्या सप्तकात। विजयन बीजेपीचो सरकार केलो ताका काँग्रेस जबाबदार। ताणे खंय काँग्रेसीक दिल्लें उतर, मात काँग्रेसीक लीडर थारावंक जमलो ना। प्रभाकर तिमलेन अध्यक्षपद सोडलें। पर्रीकार सीएम जावन प्रश्न सुटना, ताका सेफ मतदारसंघ म्हापशें काय पणजे अजून थारना। फ्रांसीस म्हणटा म्हापशेकारांक विचारचें पडटलें, पणजे बाबूश फॅक्टर। राती पेटली होळी, आज रंगपंचम। गल्ली सावन शारा मेरेन नाक्या नाक्याचे रंग, पिचकाऱ्यो शबय शबय। जाणटे नेणटे रंगमय जावं टोळयो करून सकाळ फुडें घरा भायर। फर्मागुडयेर एक्सिडेंटांत एकलो आगताक गेलो, दुसरो गंभीर घालो फोंड्या आयडी हॉस्पिटलांत। मोटारीन रस्त्या वयल्यान चलतल्यांक दिलो धमको। आणि खेळा मळार UBA प्रो बास्केटबॉल फायनलीत मुंबई चॅलेंजर्स आड बेंगलुरू बिस्ट मंगळारा सावन श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियमार। मुख्यमंत्री पर्रीकाराचो सोपूतविधी मंगळारा सांजे बरोबर गोवा फॉरवर्डाचे दोग, मगोचे दोग, बीजेपीचे दोग, अपक्ष रोहन गोविंद गावडे मेळून 8 जाणांचो सोपूतविधी जावं येता। म्हापशेचो फ्रांसीस, काब्राल, प्रमोद सावंत सध्या मंत्रीपदाचे लिस्टांत दिसतात। उरिल्ले 3 ते 4 जाण विधानसभा अधिवेशना उपरांत। विश्वासमताक 15शीचो प्राज आसलो तरी विधानसभेचे विश्वासमत आनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 20 ते 25 मार्च मजगतीं जावं येता। मीटिंग इलेक्टेड MLA मीटिंग फाल्यां स्वेरिंग इन सेरेमनी आसा आनी त्यामुळे कितल्यांक आसा स्वेरिंग इन सेरेमनी कितें आसा हें सगळें सांगपाक लागून सगळ्यांक आपयल्लें। डिस्कशन जालें कालचे आमचे असेंब्ली केन्ना जातली पळय 20 तारखेर जातली चड करून आनी स्वेरिंग इन MLAs म्हणजे आमकां स्वेरिंग पयलें करपा जाय, एक काम। दुसरें स्पीकर इलेक्ट करपा जाय, दुसरें काम। तिसरें कोण म्हणटा ते वोट ऑफ कॉन्फिडन्स, चवथें बजेट। ओके, म्हजो अंदाज 2-2-2 आनी आमचे 2 आनी उरलेले मागीर एक सीएम आनी उरलेले मागीर 3 जाण फाटी दवरतले। नको 3 टिचर ते मागीर आय डोंट नो, दॅट इज द रायट ऑफ द चीफ मिनिस्टर टू डिसाइड। No, meeting was only to tell that tomorrow is a swearing in. Anything other than that was discussed? No, nothing was discussed. Only it is told that the coalition partners will be inducted tomorrow. Anything on finalized on who would be the ministers from the BJP? No, nothing is being told. Nothing. No, tomorrow, the way our leader has said that he will keep around 4 in reserve later on after 1 month. Okay. It seems your name is also being considered for the cabinet berth. So not yet. I am not being told. You are not being told. So far, I am not being told. विजयन गोवा फॉरवर्डाक घेवन बीजेपीचो सरकार केलो ताका काँग्रेस जबाबदार। विजयन काँग्रेसीक उतर दिल्लें, मात काँग्रेसीक धड लीडर थारावंक जमलो ना। ते खंय गोवा फॉरवर्डा कडेन तेक्याचें लेटर मागताले। प्रभाकर तिमलेन गोवा फॉरवर्डाचें अध्यक्षपद सोडलें। पर्रीकारा आड उलोवपी एकलोच विजय। अकस्मात तो कसो गेलो तो नकळो, पूण सत्तेंत रावन लोकां खातीर वावुरपाक खंय चड बरें अशें रजाव दिवप सध्या चल्लां। My stand is very clear that the status quo on the medium of instruction, which now pervades, will continue. There's no compromise on that. पण काँग्रेसीचे सदांच अशें गेम आसता की तांकां विजय सरदेसाय बरो उलयता, तो ऑपोजिशनान आसचो, बरो उलयता, तो बरो झगडटा, सो आमी झगडपाकूच वचपाचें। हें एक एक्सपेक्टेशन आहा पळय, हें हाजेर मातशें आमी चेंज करुया। कित्याक विश्वासघात म्हणटा धर्म तांचो जाल्लो आहा। तुका एकदां जालें, दुसऱ्यांदा परतें जालें, आनी आतां परतें तिसऱ्यांदा करुया। लोकांची मॅन्डेट दिला ती वेस्ट करुया।
बरें काँग्रेस सरकार हांवें फाल्यां डिफेंड केलो उरतले काँग्रेस सगळे 17 जाण कोण जिखले ते एक कडेन उरतले आज आज कितें कितें उलोवंक लागले ते पळयलां तुमी गोवा बीजेपी इज अ लिटल डिफरंट दॅन द नॅशनल बीजेपी आनी जें कितें कोण थंय कितें आयकता ते कांयच हांगा जावंक दिवचे ना मायनॉरिटी कम्युनिटीक कोणूच कांय करूंक शकचो ना हें पळोवपाक हांव थंय आहा हें तुमकां हांव उतर दिता कोण भिवू नाका की जे पयशे जाय डेव्हलपमेंट करपाक ते हाडपाक ताजे रिलेशन आनी ताजी तकली आतां कोता घेतली आनी ती वापरून आमी गोंय फुडें व्हरया सेक्युलरिझम इज अ इशू विथ बीजेपी इट डजंट डिसअपियर इन वन डे and we are concerned about it. That is why I am calling myself a watchdog. हांव थंय आहा ते म्हणसर खंयच्याच मायनॉरिटी कोण हात लायतलो ते हांव पळयता हे तकलेन विजयाचो निर्णय मोनिका डायसाक पटलो मात दोतोर फ्रांसीस कुलासाक तो मानवल्लो ना is completely a blow, not only to me, to all those who supported him. I must even use strong language, He's not only a rogue, he is like a devil personified. Only God can pay him for this great betrayal that he has done. Even if I go there, doesn't mean and I'm BJP joined them. They just to help and to do the development for the whole Goa. काँग्रेसीक लोकांनी 17 सीट दिले तरीकूय तांकां आपलो फुडारी कोण हे थारावपाची ताक ना म्हणूनच खंय विजयान बीजेपीक तेको दिलो The Congress party was asking us a letter of support to be submitted to the governor, where we told them तुम्ही तुमचो पयली लेजिस्लेचर पार्टीचो प्रमुख निवडात लीडर निवडात आणि मागीर आमी दितले म्हणून बिकॉज वी न्यू व्हेरी वेल वन्स दे टेक अवर लेटर ऑफ सपोर्ट दे आर गोइंग टू इलेक्ट लुइजिन फालेरो एज द लीडर आणि अल्टिमेटली वॉट हॅपन अ काँग्रेस पार्टी विच कॉल्ड टू सिलेक्ट अ लीडर एट 11 o'clock couldn't decide on the leader till 7 o'clock. There was internal fight. There were people, there were elected MLAs within the Congress who came to BJP and told them that we are ready to resign our seat, but please make us part of the government. And that's why ultimately the legislature took a decision to support the BJP-led government. सरकार घडोवपाचो निर्णय अकस्मात जालो. पक्षाचो अध्यक्ष प्रभाकर तिमले शॉकात दिसता. सद्याक तो अध्यक्षपद सोडून फक्त मेंबर रावला. सडन पळय डिसिजन्स पळय जाले आनीक आतां आमचे 3 आमदार आसा ते 3 आमदार इलेक्ट जावन येतकर 48 तास भितर ते तिगी जाण व्हडले व्हडले मंत्री जातात म्हणटकीर तांची हे खुशाल वातावरणान म्हाका विडजण घालपा नाका सो म्हजी कारण कितें आसात ती हांव तशी ऑन रिकॉर्ड दवरपाक सोदना रिकॉर्ड दवरपाक सोदना जाल्यार पासून सगळ्यांक खबर आसतात न्ही रिकॉर्ड दवरपाक सोदना पूण आमी गोवा फॉरवर्ड पार्टीची स्टेट एक्झिक्युटीव बुधवाराक मेळटली आनीक ती म्हगे कारण कितें आसा ती हांव ती स्टेट एक्झिक्युटीव मुखार शेअर करतलो तशी मिडिया कडेन म्हाका तें आय डोंट वॉन्ट टू वॉच एनीथिंग बिफोर मिडिया सत्तेत रावल्यार गोवा फॉरवर्ड लोकां खातीर चड बरो वावरूंक शकता हे तिमले उलयता. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. पर्रीकार मुख्यमंत्री जालो म्हणून जायना ताका सेफ मतदार संघ सध्या म्हापश्यां ना जाल्यार पणजे. म्हापश्यां तो केन्नाच उबो राविल्लो ना. आमदारकी सोडटलो काय फ्रांसिसाक विचारल्यार तो म्हणटा अजून तरी प्रस्ताव आयिल्लो ना. म्हापशेकारांकय खंय विचारचें पडटलें. दुसरो मतदारसंघ उरता पणजेचो. तो सीट सेफ झोनात हाडटले जाल्यार बाबूश फॅक्टर बादता. 40 आमदारांच्या विधानसभेत वचचे पयलीं ह्याच सप्तकांत बीजेपीक हो प्रस्न तडीक लावचो पडटलो. तुमकां रिजायन जावन पर्रीकर कॉन्टेस्ट करतलो म्हाका सांगूंक ना रे बाबा तशें तुमकां पार्टीन हाडली ऑफा चालूच आहा कितें करया ताका तशें येयलें जाल्यार टायम्स नांवाचेर येता इंडिया टुडेचेर येता सगळ्यांचेर येता बट इफ पार्टी टेल्स यू इफ डेफिनेटली देन वी कॅन टॉक अबाउट इट न्हू देन यू कॅन आस्क मी द क्वेश्चन हय की ना म्हणटा सांगता तुका आतां पासून ना You have been till this moment, no. No, but because you have been a strong 4-time MLA in that from the same constituency. It's a gut take. माझे गट आणि त्याचे गट म्हापशाचो म्हणून खबर आहा तुका. तुवें चड थिंगा दवरलेला. इलेक्ट जावन येवना ते केन्ना. तो इलेक्ट जावन येवना थिंगा. तूं बसोंक ना जाल्यार इलेक्ट जावन येतलो केन्ना बसला तूं म्हापशा ना तो सदांच पणजे बसला
पण पणजे तो गांवान पर्रीचो तो गांवान पर्रीचो रावतालो म्हापशां पणजे ताका बरी सेफ कॉन्स्टिट्युएन्सी काय म्हापशा सेफ कॉन्स्टिट्युएन्सी ते ताका विचारपाक जाय न्हू तें हांव काय सांगून ते ताका खंयची सेफ पळय ती नाव सिन्स हांव ताचो मायंड रिडर न्हू ते तकलेन कितें आसा म्हाका खबर ना Since your son is a corporate, there has been a news that Mr. D'Souza was trying to promote his son or push his son in the yes. My son has to promote himself. You won't help him? No, my goodwill is enough for him, that's all. He can work on the goodwill. So if you retire, then you won't promote your son? No, I don't promote anybody. Even for chairperson, I do not promote my son. But you don't ever wish your son should continue the legacy from you to your son? No, it is for him to decide. No, how can I talk for him? पार्टी तुमकां रिजायन करपाक लायता परिकराक एकोमोडेट करपाक जाल्यार तुमचो स्टँड कितें आसतलो म्हापशांकारांक बरी खबर न्हू ती म्हापशाच्या जनतेक परिकार म्हापशाचो गांवान पर्रीचो म्हापशा रावतालो तो आनी मतदारसंघ पणजे ताचो म्हणटा तेन्ना तीन कडेन खंयचोरी गोवा येता खंयचे कडेन पणजे कडेन पर्राय कालांगूट पडले पर्रा मायकलान सांगला बरं आपण खुश आहा म्हणून रिजायन जावपाक सिद्धार्थांनी सांगला सिद्धार्थांनी सांगला तशें नको सिद्धार्थाक विचारपा जाय मरे तुवें तेजें हांव सांगू तुमकां सिद्धार्थाच्या मनान कितें आहा पळय तें तुमचो स्टँड कितें आसतलो म्हजो स्टँड म्हणजे कितें म्हाका सांगून न्ही म्हाका न्हू कोणें तरी विचार करया न्हू म्हाज्या मतदारांक विचारपा जाय खूब गोश्टी आहा त्यो ओके थँक्यू घेऊ एक ब्रेक